नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. मेडिकलांत अपंगूळ पेशंटाच्यो व्हीलचॅरीज आयल्यात गलगलाक. थोड्यांचे फुटरेस्ट, थोड्यांचे सीट, थोड्यांचे टायरूय शेणले. अपंगुळांचेर तरी नजर घालची, पेशंटाचो सरकाराक उलो. नवो मुख्यमंत्री, नवी उमेद, नवी आशा. मात पोन्नेच मंत्रिमंडळ, पोन्ने प्रस्न घेवन गोंयकार नव्या वर्सांत. गोंयच्या माथ्यार 17 गजालींचें वजें. मुख्यमंत्री पार्सेकाराचे कळाशीची परीक्षा. पोरूच्या 11वेच्या भुरग्यांक अंदू लॅपटॉप दितले. 6वेच्या भुरग्यांक टॅबलेट दिवपाचेर चल्ला फेरविचार. मुख्यमंत्री म्हणटात टॅबलेटांचेर भलत्योच गजाली, पालकांच्यो कागाळी. गॅस सिलिंडरावेली सबसिडी थेट बँकेत. अकाउंट लिंक नाशिल्ले गिरायकाची 31 मार्चा उपरांत सबसिडी आडायतले. 30 जून मेरेन प्राज. बिगर सबसिडी सिलिंडर देंवलो 43 रुपयांनी. खबरो विस्तारान. अपंगूळ आनी पेशंटांक म्हूण मेडिकलांत दवरिल्ले व्हीलचॅरींक वाली ना. सापूच गलगलाक आयल्यात. थोड्यांचो फूट रेस्ट शेणला, थोड्यांचे सीट, थोड्यांक टायरूच नात. पेशंटांक पर्याय ना जाला. त्योच तश्योच घेवन हाल काडटात. आधार करतलो जाल्यार अटेंडंटूय दिसना. पेशंटांनी तांचे बरोबरचे लोकूच एकामेकाक हातभार लायतात. धडधाकट लोकांची गजाल वेगळी. हातपांय धड नाशिल्ल्यांचेर तरी सरकारान नजर घालची म्हूण पेशंट मागतात. पळयात रिपोर्ट. ही पळयात जीएमसीतली परिस्थिती. व्हीलचॅरांची परिस्थिती सामकी वायट जाल्या. हेर कांय मार्ग नाशिल्ल्यान लोकांक ह्योच मोडिल्ल्यो व्हीलचॅरी वापरच्यो पडटात. पेशंटांक एका वॉर्डांतल्यान दुसऱ्या वॉर्डांत व्हरपी ह्यो खुर्च्योय अपंगूळ जाल्यात. पांय दवरपा खातीर आसतात ते फूट मोडिल्ल्यान दुयेंतीक बरेच त्रास जातात. पेशंटूय व्हीलचॅर्स धुकलून व्हरतात अशें दिसता. ह्यो व्हीलचॅर्स कश्यो चलतात ते पळयात. सामाजीक वावुरपी गॅरी डिसोजान ह्या व्हीलचॅरां विशीं माहिती दिली. हांव पळय व्हीलचॅर येता, म्हाका डिसेबिलिटी आहा. घरांतल्यान हांव व्हीलचॅर हाडटा म्हजी, कित्याक जीएमसीन हांगा व्हीलचॅर आहा तितल्यो नॉट फिट टू सीट फॉर अ सिनियर सिटीजन, नॉट फॉर अ डिसेबल पर्सन. आमी व्हीलचॅर पळयला हांगा जीएमसीन आहा त्यो फूट रेस्ट ना, सारक्यो चलना, लोटो ना. आनी 145 वॉर्डान आतां व्हीलचॅर पासून वतलो एक्सरे काडूंक आनी ECG काडपाक जाल्यार आमकां म्हजे व्हीलचॅरान तिका व्हेली 2 पाट. म्हाका उखलून दुसरे कदेली बसोवचो पडलो आनी व्हीलचॅरार घालून ताका वचची पडली मामीक म्हजे. आनी इवन थंयसर लोक बसून कोण व्हीलचॅर व्हरपाक बसून कोण ना, आमकां खूद वेंचें पडटालें पेशंटा बरोबर कोण आहा पळय ताका. आतां ही व्हीलचॅर पळयात. टॉयलेट सीट व्हीलचॅरा वयल्यान ह्या पेशंटाक व्हरतात. जीएमसीन व्हीलचॅरांचो उणाव आसा. कांय पेशंट आपणालीच व्हीलचॅर्स वापरतात. पेशंटांक व्हरपाक हांगा कर्मचारीय ना. लोकांकूच पेशंटांक व्हरचे पडटात. आमचे स्टुडंट जायते इश्यू हाडटात जीएमसीचे, बट हांव अपील करतां जीएमसीन इमिजिएटली इन पब्लीक इंट्रस्ट व्हीलचॅर हाडचे, कित्याक व्हीलचॅर इज अ मस्ट फॉर होल ऑफ जीएमसी. कोण हात पांय मोडटा, कोणाची सिनियर सिटीजन आहा, कोण जाणटी आहा, कोण डिसेबल आहा, व्हीलचॅरान ना. कोणाक व्हीलचॅर आयज आतां कोणाक एकलेक आतां पेशंटाक व्हीलचॅर ना म्हूण स्ट्रेचराचेर घालून जाल्यार इतली बॅड जालां व्हीलचॅराक लागून. जीएमसीन सुपर स्पेशलिटी विभाग सुरू केला म्हूण गोंय सरकार बातां मारता. मात अपंगूळ पेशंटांचें कोणाकूच पडून गेल्लें ना. स्टुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार. गोंयकारांन नवो मुख्यमंत्री, नवी उमेद, नवी आशा. मात पोन्नेच मंत्रिमंडळांनी पोन्ने प्रस्न घेवन नव्या वर्सांत पावल घालें. गोंयच्या माथ्यार सद्याक कितलेशेच प्रस्नाचें वजें मारिल्लें आसा. तें तडीक लावंक पार्सेकार सरकाराक वर्स 2015 निर्णायक थारतलें. तातूंतले फक्त 10 मुखेल गजाली सुद्दां धरल्यो जाल्यार पार्सेकारा कडेन त्यो तडीक लावंक फक्त 2.5 वर्सां उरल्यांत. तातूंतलें सगळ्यांत म्हत्वाचें वर्स म्हणल्यार 2015. तो मुख्यमंत्री म्हूण कितलो यशस्वी थारता तें ह्यो गजाली हाताळपाची ताची कळाशीच सांगतली. पार्सेकार मुख्यमंत्री जातलो म्हूण घडये 2.5 वर्सां पयलीं खुद्द पार्सेकाराकय कल्पना नाशिल्ली. मात आतां तांचे कडेन मुख्यमंत्री म्हूण गोंय सांबाळपाची जबाबदारी आनी निर्णय घेवपाचे अधिकार आयल्यात. गोंयच्या नव्या पिळगेचें भविश्य आनी राज्याचो फुडार थारोवपा खातीर कांय गंभीर प्रस्न तडीक लावपाची जबाबदारी आतां पार्सेकाराच्या खांद्यार आसा.
2015 नवो हात घालपा सारक्यो ह्यो 8-10 गजाली पळयात. पार्सेकारान मनार घेतल्यार त्यो अशक्य ना. एजेंडात 2015 पयलो मुद्दो अर्थीक परिस्थिती. गोंयचे तिजोरेची परिस्थिती साप्प हाल्ल्या. ती जाग्यार घालतलो जाल्यार पार्सेकाराक कांय निर्णायक आनी खर निर्णय घेवचे पडटले. मुख्यमंत्र्यान हे पयलींच पेत्रोला वयलो व्हॅट वाडोवन सुरू केला. अजेंडा 2015 दुसरो मुद्दो मायनिंग. आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मिनाचो प्रेस पडला. अशे परिस्थितीत बंद पडिल्लो गोंयचो मायनिंग उद्देग सुरू जाता. फक्त खणी सुरू करून विशय संपपाचो ना. मायनिंग उद्देगाचेर पोट भरपी सामान्य गोंयकाराचे बऱ्या वायटाचो विचारूय ताका करचो पडटलो. अजेंडा 2015 तिसरो मुद्दो प्रादेशीक आराखडो. राज्याचे उदरगतीक सगळ्यांत म्हत्वाचो रिजनल प्लॅनाचो मुद्दो मनोहर पर्रीकारान 4 हात पयस दवरलो. पूण पार्सेकार मात ह्या गजाली कडच्यान पळपाक शकना. रिजनल प्लान वेंचणुकेच्या वर्सांत पावल्यार ताचो परिणाम कितें जाता तें गोंयच्या मतदारांनी दाखोवन दिला. उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाक घेवन ताका हो मुद्दो 6 म्हयन्यां भितर तरी तडीक लावचो पडटलो. अजेंडा 2015 चवथो मुद्दो जुवारी पूल. पणजे मडगांव हायवेचेर पळयत तेन्ना ट्रॅफिक जाम जाल्लोच आसता. उपाय म्हणून समांतर 4 लेन पूल जाय. सद्याचे कुठ्ठाळचे पुलाचीय धडगत ना. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराक घेवन जाता तितले बेगीन जुवारीचेर समांतर पूल बांदून उबो करपाचें आव्हान पार्सेकारा मुखार आसा. अजेंडा 2015 पांचवो मुद्दो खासा दर्जो. संविधानाक धरून गोंयाक खरोच खासा दर्जो मेळटलो काय ना ही गजाल गोंयकारां मुखार स्पश्ट करपाची चॅलेंज पार्सेकारा मुखार आसा. खासा दर्जो मेळचो नाजाल्यार गोंयच्यो जमनी आनी वळख कशी साल्वार करतलो ते खातीर कसले कायदे करतले हे लोकांक समजावचें पडटलें. अजेंडा 2015 सवो मुद्दो मोपा. दक्षिण गोंयांतल्या विरोधाक लागून नवो मोपा विमानतळ उबारपाचें काम सुरू करतना अर्द्या गोंयाक विस्वासांत घेवचें पडटलें. कसल्योच कटकटी नासतना मोपा तडीक लायतलो जाल्यार दक्षिणेंतल्या गोंयकारांक विस्वासांत घेवन पार्सेकाराक फुडें वचचें पडटलें. अजेंडा 2015 सातवो मुद्दो कोयर. सरकारान कळंगुटेक कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केलो खरो, पूण ताचें अर्दें सुद्दां काम जाल्लें ना. ते भायर पणजे आनी मडगांव शाराक कोयर मुक्त करप आनी दक्षिण गोंयांत कायम स्वरुपी कोयराचो प्रक्रिया प्रकल्प उबारपाचो विशय सोडोवचो पडटलो. अजेंडा 2015 आठवो मुद्दो पर्यटन. पर्यटकांचो आंकडो पळयल्यार गोंयांत येतल्या टुरिस्टां खातीर साधन सुविधा उबारपाचें मोठें आव्हान सरकारा मुखार आसा. मुख्यमंत्र्याक पर्यटन मंत्र्या बरोबर मेळून साधन सुविधा उबारपा खातीर आनी पर्यटन मळावेलो भ्रश्टाचार काबार करपाकूय फुडें सरचो पडटलो. एजेंडा 2015 नवो मुद्दो कसिनो. 2015 उपरांत मांडवीत कसिनो दिसचे ना म्हूण आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान घोशणा केल्ली. हें आश्वासन पुराय करून दाखोवपाची जबाबदारी आतां पार्सेकाराच्या खांद्यार आयल्या. मांडवी कसिनो मुक्त करपा खातीर पार्सेकाराकय कांय मोठे निर्णय घेवचे पडटले. अजेंडा 2015 धावो मुद्दो कॅबिनेट. पर्रीकाराच्या मंत्रिमंडळांत फक्त एकूच बदल करून पार्सेकारान उरिल्लें तेंच मंत्रिमंडळ घेवन काम सुरू केलां. हे वर्स सोंपचे पयलीं सगळ्या मंत्र्याच्या कामकाजाचो नियाळ घेवन गरजेचे बदल करपाचें आव्हान मुख्यमंत्री पार्सेकारा मुखार आसतलें. गोंया खातीर कितें एक्झिबिशन घेतलां नव्या वर्साचें आनी एजेंडाचेर खंयचे खंयचे प्रोग्राम आहा? गेल्या 2-3 वर्सांक आनी फाटल्या टर्माक आमी पब्लिका खातीर अनेक योजना घेतल्यो आनी त्यो सफिशंट आसात अशें म्हाका दिसता. आतां प्रायोरिटी ही आमी केवळ आनी केवळ ही जॉब क्रिएशनाक आसा. 1 पॉयंट एजेंडा सगळीं डिपार्टमेंटां ह्याच एजेंडा भोंवती रावची अशें आमी ठरयिल्लें आसा. आनी जे फक्त सरकारी नोकरेचेर दोळो दवरून आसात आनी तांकां फ्रस्ट्रेशन येवपाक लागलां. आमच्या नवीन जनरेशनाक फ्रस्ट्रेशन आयिल्लें परवडना. प्रुडंटान दाखयल्ल्यो ह्यो गजाली मुख्यमंत्री पार्सेकारान जाग्यार घाल्यो जाल्यार फक्त पार्सेकाराचीच न्हय तर सगळ्या सत्ताधारी पक्षाची प्रतिमा सुदारतली. येणावळ आनी तिजोरी जाग्यार घालपाक पार्सेकारान कांय गजाली बदलपाची कापाजदाद दाखोवन वेगळे संकेत दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.